प्रोजेक्ट असतात पळय ते कितें आयचे न्ही. फाटल्या अनेक वर्सां पासून ताजेर विचार करून ताजेर प्लॅनिंग करून हे सगळें जी गव्हर्मेंट्स येत गेली तांच्यांनी हे इम्प्लिमेंट करपाचें थारायलें. हे डेव्हलपमेंटाचे आवश्यक असलेले प्रोजेक्ट्स आसात. म्हाका कळना की कांय लोकांक ह्या डेव्हलपमेंटाच्या विरोधान काम करपाची संवयच आसा काय कितें. कोंकण रेल्वेक जांच्यांनी ओपोज केलो ताजे विरुद्ध आवाज उठयलो, आंदोलन केलें, तेच मनीस तशाच पद्दतीचे मनीस ह्या हातून आसात. आणि म्हणून म्हाका दिसता की अशा ह्या डेव्हलपमेंटाचे प्रोजेक्टाच्या विरोधान काम करणारी एक एंटी डेव्हलपमेंट लॉबी आसा काय कितें, ती लॉबी हाजे फाटल्यान आसा काय कितें असो एक प्रश्न पडटा. दुपदरीकरण समजा आमी हाजें केलें रेल्वेचें, कोणाक कित्याक त्रास जावपा जाय कांय करना. सरकार सगळ्या पद्दतीचे तुमचे प्रश्न आसा ते सोडोवपाक तयार आसात. दुसरें आसा नॅशनल हायवेचें एक्सपान्शन आसा. आनी हे सगळ्यो गोश्टी ज्यो आसात, रस्तो आसा थंय विकास आसा. आनी म्हणून ह्या दृश्टीन सगळ्यांनी ताजे कडेन पळोवपाक जाय. आनी हांव एनवायरमेंट मिनिस्टर आसलो किंवा आनी कितें आसलो म्हणून अशें न्ही, पण एक सामान्य नागरीक म्हणून म्हाका दिसता की ह्या भागांतलो हो जो डेव्हलपमेंटाचे जे प्रोजेक्ट्स आसात हे प्रोजेक्ट्स जावपाची गरज आसा. ताका कोणें विरोध करपाची गरज ना खरें म्हणजे, कारण लोकांचें तशें नुकसानय जालें. जे आंदोलन करपाक जे आयिल्ले आसात तांकां ह्या सगळ्या विशयांची पूर्ण म्हायती आसा की ना असो म्हाका प्रश्न पडटा. तांकां हाजेर व्हडलीशी म्हायतीच ना. पण कितें तरी आतां कोण तरी आतां भायल्यान आनी उलयता आनी चल्ले ते. अशें न करता जर पयलीं आतां आमचे मुख्यमंत्री आसात, तर मुख्यमंत्र्यांनी हाका सविस्तर उतरां दिल्लीं आसात. ते समजून घेवपाक जाय कितें उतरां आसात तीं. बेड्या जोडून अशें हें जातलें तें जातलें अशा पद्दतीचें करप हें चुकीचें आसा अशें म्हाका दिसता.